देवाच्या दोंगरा चोडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरा चोडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. सर्वेस्पराचो पर्वत, सदोंगरा बरो स्वर्ग, सर्वेस्पराचे मंदिर, सगळ्या परसून स्वर्गे. देवाच्या दोंगरा चोडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरा चोडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. मोगोच्या बाबडीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां देव करपा दिवं. आनी लोक संपर्क साधना वरवीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानार वांटो घेवंक तुमकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान माय मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, फाल्यांच्या दिसा पवित्र सभा बागयोन जोखीम आनी आना ह्या जेजूच्या शापाय शामायची पौरब समोरुमता. हे मनान धरून आयचो दीस किरीत भाशेन आमच्या पाप साहेबान विश्व शापाय शामायचो आनी जाणट्यांचो दीस असो ताणें परगट केल्लो आसा. किरीत भाशेन आमची शापाय शामाय आमची जाणटी जावन आसात आमकां देवाची देणी. किरीत भाशेन ह्या वर्साचो विशय आमकां उगडास कोत्ता, आमचे शिराव जेजू आमच्या सांगाता आसा. आनी किरीत भाशेन आमच्या शापाय शामाय जाणट्या उदेशी तो आमच्या सांगाता आसा. आनी जे भाशेन जेजू एमावसाचे वाटेर चलतल्या शिसां बरोबर तो चल्लो, ते भाशेन आमच्याय जाणट्या शापाय शामायच्या सांगाता आमी चलची गरज. तांचे देण्या खातीर देवाक आमी आर्गां दितना तांचो आमी मोग करूंक, तांची आमी निगा घेवंक, तांच्या सांगाता आमी चलोवंक, तांची जाणवाय तांचो अणभव आमकां गिरेस्त कोत्ता. हें मनान धरून सदांच तांची बरी बोध आमी आयकून तांचे प्रमाणे चलोवंक आमकां देवाची कृपा, देवाचें बळ ह्या मिसांत मागुया. आनी आमच्या शापाय शामायक तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण, जी मरून गेल्यान तांकां सर्गीची शांती फावो कर म्हूण ह्या मिसान देवा लागीं खतखत्यान मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता दसली जावं पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी थोडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somia kakutko
Maneva, Utsorgiani Shantitacha Isla, Sosali, Sorvespora Deva, Sorgicharaya, Sorgovedar Deva, Deva Baba, Somitra Namaskar Kordao, Amit Kadir Vastam, Tushador Vaibhava Paso, Amit Vakatam, Moimadeva, Utsorgiani Shanti Darchaista, Sosari, Sonia Jesu Christa, Papa Chai Gasputa, Somnia Deva, Deva Cheshiri, Tu Sosaraje, Papa Thai, Amshika Glukka Glukkur, Tum Papa Chausiak Boslai, Amche Magni, Ai Kunge, Moimadeva, Utsorgiani Shantita Chaista, Sosari, Idyak Povitratmya Sagati, Deva Baba Shemoi Min Jesu Christa, Eklos tu Povit, Eklos tu Isvor, Eklos tu Pormisvor, Moimadeva, Utsorgiani Shantita Chaista, Sosari. Amen. प्रार्थूया. देवा तुजेर पातये तोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचे दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. Amen. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी बाल शालिशा तावन एकलो मनीस प्रथम फळांचे उंडे, जवाच्यो 20 बाकऱ्यो आनी गोठ्यां सयत परवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. एलिझेबान म्हळें, तें लोकांक खावूंक दी. पूण ताच्या सेवकान परतीपाळ केलो, 100 दादल्यांक हांवें कशें वांटून दिवं? ताणें आनीक एक पावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी, कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, तीं खातोलीं आनी आजून उरतलीं. ताणें तांकां वाडलें आनी खावून जातोच सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे आजून उरलें. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजो सदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां धादोशी करताय. म्हणुया, तुजो सदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां धादोशी करताय. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजें भक्त तुजें वंदन करूं.
तुजी राजवटेची मोहिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजो सदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सदोळ हात उगडून वांटाय आनी सगळ्या रचनाक दादोशी करताय. जबाब. तुजो सदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसाय. जबाब. तुजो सदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. Pergunto Paulon, Efeskaran बरोवरले चिटी वेल्या वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सुम्याचो कैदी तुमच्या लागीं मागतां. तुमच्या आपणाक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कार्तीर जायात. दुलोप सुस्नकायेची एकामेका मोगान संसार आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बरवंशान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक बाबार्थ, एक स्नान, एक देव, सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर, सगळ्यां सवें आसा तो समेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें. Devačem word of God. Sarvespora soy, Sarvespora soy, Sarvespora soy, Sarvespora soy. एक व्हड प्रवादी आमच्या मदें उपजलो आनी देव आपले पोरशेक मेळूंक आयलो. Sarvespora soy, Sarvespora soy, Sarvespora soy, Sarvespora soy. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. जेजू गालिल्याच्या व तिबेरेसाच्या दोर्याचे पोलतडी गेलो आनी लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडेवंता खातीर ताणें केल्ल्यो कुणा तांणी देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. सुदैवांची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ती पळयोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जायत? ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हळें,
हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 सुंडे आनी 2 मासड्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक ते खंय पावता? जेसून म्हणें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसले, म्हणटूच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेंच परी मासड्योय घेतल्यो आनी वांटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले आनी ती धादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून ताणें खावन जातूच जवाच्या 5 उंड्याचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो बोल्ल्यो. ही ताणें केल्ली कुणा लोकांक देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारान येवचो आसा तो प्रभाती दुबाव विरेत होच तो. ती येवन आपणाक बोडान व्हरून रासा करतली आसली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो, आयज आमी शेपाय शेमायचो आनी जाणट्यांचो पयलो विश्व दीस समोर ओंपता. फाल्यांच्या दिसा आमी भाग्यवंत आना आनी भाग्यवंत जोगी हाची परब आमी समोर ओंपतले. आनी ह्या समयार पापसाय फ्रांसिसान जुलय म्हयन्याचो 4थो आयतार आयचो आयतार आमकां खेरीतपणी शेपाय शेमायक आनी जाणट्या पासत भेटयला. इश्टानो, जेन्ना हांव राशोल सेमिनारींत म्हजें देवशास्त्राचें शिकप करतालो तेन्ना आमी सोनवारा दिसा दर सोनवारा दिसा आमी मडगांवच्या आजिलांत भेट करूंक वेताले. आनी थंयसर आसलेली जाणटी सुमानभर आमची वाट पळोवन आसताली. थंय वावुरतल्यो नर्सी आमकां सांगूंक लागल्यो, ब्रदर, तुमी येतात त्या दिसा सगळीं नितळ जातात. तांची आंतरूण साफ करून ब्रदर हांगा बसतलो अशें म्हणून ती कपडे निट्टायर घालून ती रावतात. इश्टानो, जेन्ना आमी तांचे भेटेक वेताले तेन्ना आमी तांकां पयशे दिनासलेले. तांकां खावपाच्यो वस्तू व्हरोन आसल्यो. आमी फकत आमचे वेळ तांच्या सांगाता सारताले. थोडी आसली तांकां उलोवपाक जाय आसलेली. माय, आमी सेमिनारींत शेत लायल्या, इतलेंच सांगल्यार पुरो. शेत लावपाचेर आमकां क्रॅश कोर्स मेवतालो. थोडीं जाणां आस्त्या तोंडान आमकां येवकार दितालीं जाल्यार पूण ती चड उलयनासलेली. माय, तूं कशी आसा? हांव बरी आहा. इतलेंच, ताचे भायर आनी उलोवप ना. आमचे लागीं ती फकत वेळ सारूंक सोदताली. आमच्या आसण्यांत ती रावंक सोदताली. इश्टानो, अशेंच कितें आमकां आयच्या शुभ वर्तमान आयकूंक मेळटा. जेजू आपल्या शिसा सांगाती वयर दोंगरार चडून वेता आनी लोक तांच्या फाटल्यान ताचे सोदीक येता. कित्याक? लोक ताच्या फाटल्यान कित्याक येतालो? पयशाक लागून? जेवणाक लागून? ना, जेजूच्या आसण्यांत ती रावंक सोदताली. पूण जेजू न्हयच तांचें ओथमीक जेवण पूण तांचे कुडीचोय पोसण तो करता आनी उंडे आनी मासडी घेवन तो देवाक दिनवासता, लोकांक वांटता आनी ह्या वरवीं तो 5,000 लोकांची भूक मारता. इश्टानो, पाप सायब फ्रांसीस शेपाय शेमायचो आनी जाणट्याचो पयलो विश्व दिसा सुमयार संदेश दिवन आमकां म्हणटा, जाणटी आमकां उगडास करता की म्हातारी पिराय जावन आसा एक देणें. आमी आनी शेपाय शेमाय जावन आसात एक बंदून, अ लिंक, वेगळ्या पिणकां मदें. आपल्या जिविताचो अणभव दुसऱ्यांक ती वांटता. जाणट्याची आनी जाणट्यांनी जिविताचो अणभव
दुसऱ्यांक वांटूंक जाय आमकां हें पवित्र पुस्तकांतूय मेळटा. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांत 4थ्या आवेस्वरान मोइसेस इस्रायलाच्या जाणट्यांक शिडकायता, सोत्रायन रावात, तुमच्या दोळ्यांनी तुमी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्ख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात, पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक ते कळीत करात. इश्टानो, हांव शेपाय शेमायचेर नियाळ करतना म्हज्या जेजूची शेपाय शेमाय विसरूंक जायना. भाग्यवंत आना आनी भाग्यवंत जोकी, आमकां पवित्र पुस्तकांत तांची खबर मेळना, पूण प्रोटो इव्हँजलियम ऑफ जेम्स ह्या बरोवपान आमकां भाग्यवंत आना आनी भाग्यवंत जोकी हांचें जिवीत आमकां मेळटा. आमच्या इगोर्जेच्या साकिस्तीन भाग्यवंत आना आनी आंकवार मारयेची एक सोबीत मुर्ती आसा. ती हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां आनी ह्या कारणाक आमी ती आल्तारा फुडल्यान दवरल्या. भाग्यवंत आना बसून मारयेक कितें शिकयता, तें कितें शिकयता जायत, देवाची समूर्त तिका शिकयता. ओत्मीक आनी नैतीक मुल्यां आपल्या जिवितांत पाडूंक आपल्या जिविताच्या अणभवा वरवीं ती मारयेक शिकयता आनी ह्या वरवीं दुसरे समृद्धींत दिल्ली मोइसेसाची आज्ञा ती पाळटा. तशेंच मारिया उमेदीन आपल्या आवयच्या कुशीक उबी रावन तें शिकता, ताचें आयकता, चीत दिवन आयकता आनी आयकल्लें तें पूर्णपणी ते आपल्या जिवितांत पाळटा. इश्टानो, ह्या वरवीं भाग्यवंत आना आनी आंकवार मारिया जावन आसा एक नमुनो. पिणके मोदें संबोवन सोडूंक आमच्या जाणट्याचे अणभव आमच्या अणभवा वरवीं आमी शिकूंक. तर इश्टानो, आयचो सेवादोर आमकां आमच्या शेपाय शेमायचो आनी जाणट्याचो उगडास करूंक आमकां उलो करता. जायते पावटी आमी कांय कारणाक लागून आमच्या शेपाय शेमायक आनी जाणट्यांक आमी आजिलांत घालता, नाजाल्यार ते घरा आसतना देखून आमी तांकां वेळ दिनात. ती दोळ्या मुखार आसुनूय आमी आमच्या मोबायल फोनाचेर आमी गुल जाल्ले आसता. ती कांय उलयना, मोन्या भाशेन बसता. तांचे सांगाता बसूंक म्हाका वाज येता. अशें थोड्यांचें धोरण जायत, पूण उगडास दवरात, तांकां फकत आमचे पयशे नाका, तांकां फकत खावपाच्यो वस्तू नाका, तांकां जाय आमचो वेळ, आमचो मोग, आमचें आसणें. उगडास दवर, देवाची खुशी जाल्यार एका दिसा आमी देखून त्याच पावण्यार पावतल्या. म्हातारी पिराय आमच्या सगल्यांच्याय जिवितांत येतली आनी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या आवेस्वरान जेजू आमकां शिडकायता, ज्या मापान तूं दुसऱ्यांक दिता त्याच मापान देव तुमकांय फारीक करतलो. तर आयच्या दिसा आमी खेरीतपणी आमच्या शेपाय शेमाय सांगाता, आमच्या जाणट्या सांगाता आमी वेळ सारुया, तांचे भेटीक आमी वचुया. ह्या कोवीड पिडेक लागून आमी तांकां भेटूंक जायना जायत, पूण फोन करून वो व्हिडिओ कॉल करून आमी तांच्या सांगाता वेळ सारुया. मोगाळ शेपाय शेमायनो आनी जाणट्यानो, आयज पाप सायब फ्रांसीस खेरीत भाशेन तुमकां एक खासगी संदेश दिता. ताचो संदेश हांव तुमचे मुखार दवरतां. तो म्हणटा, मोगाळ शेपाय शेमायनो आनी जाणट्यानो, ह्या कोवीड-19 पिडेक लागून आमकां जायते सोंसचें पडलें आनी आजुनूय आमी सोंसता. थोडी तुमी पिडेन पडल्या, थोडी संवसार सोडून गेली, थोड्यांचो लागशिल्लो मोगाचो सोडून गेलो आनी आमी एकसुरी कशी जावन ह्या एकसूरपणांत कितलोचोच काळ आमी रावल्या. ह्या वेळार आमी सोंसतात ते देवाक थावे आसा. आमकां एकसूरपणाची भावना येता तेन्ना तो आमकां लागीं दवरता. तो आपल्या दुतांक आमचेशी धाडून आमकां ह्या एकसूरपणांत सांगात दिता.
ही दुतां जावन आसा तुमची नात्रां, हेर फामिलीचे वांगडी व तुमच्या जिवितांत तुमी जोडून घेतलेली इश्टां. मोगाच्यानो तुमच्यान घोडटा जाल्यार दर दिसाक शुभ वर्तमानाचे एक पान वाचूं येता. स्तोत्रांनी तुमच्यान मागणें करूं येता. वो प्रवाद्यांची पुस्तकां तुमच्यान वाचूं येता. ह्या वरवीं पवित्र पुस्तका वरवीं आमकां देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमकां कळून येतली. तुमी जाणटी म्हूण देवाचे येवजणेन तुमकां स्वाद ना अशी चिंती नाकात. हांवूय म्हातारे पिरायेर पावलां आनी म्हज्या रिटायरमेंटाची पिराय लागीं पावलोली तेन्ना देवान म्हाका रोमाचो बिस्ट आनी पाप साहेब कसो विचून काडलो. देवाची येवजण ती. ह्या खातीर निराशी जायनाकात. जेजू तुमच्या सांगाता आसा. देवाची येवजण तुमच्या जिवितांत पाडून सदांच फुडें पावल मारात. देवान तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. ही जावन आसली आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसाची उतरां. इश्टानो, ह्या वेळार जेन्ना जेजू खरेपणी ह्या आल्ताराचेर हाजीर जातलो तेन्ना आमच्या शेपाय शेमायक, आमच्या जाणट्यांक आमी ताच्या हातांत घालुया. सगळे तांचे सूख दूख, तांचे कोश त्रास खेरीतपणी ताच्या एकसूरपणा वेळार तांकां सांगात आनी दुखा वेळार बुजवून आमी मागुया. तशेंच मेलोल्यांक सोर्गींचें सूख आनी जिवी आसतल्यांक भलायकी आमी मागुया. आमेन. देवाच्या उतरांतल्यान आमचे बाबार्थाक उजवाड मेळ्ळा. होच बाबार्थांत आमी सगळीं सांगाती उसारुया. सत मानता देवाक, सर्वपुर्विदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी संभवलो. आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो. पोंच तेखाल ताणें खोस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निगिबिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो. स्वर्गार चडलो. सर्वपुर्विदाराक देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणेक, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आपल्या भुरग्यांची मागणी आयकूंक सदांच तयार आसा. हे वेळार आमची मागणी देवा सभेक उबारतना एकेकरीत भाशेन आमच्या शापाय शामायेचो जाणट्यांचो आमी उगडास करुया. तांचे खातीर किरीत भाशेन मागुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी देवा उतराचे आनी उंड्याचे मोडणे वरवीं भावार्थ्यांक भोव करून शापाय शामाय आनी जाणट्यांक ताच्या अस्कोतायेच्या वेळार कुडी आत्म्याचो चोरो तांकां दिल्यार पुलो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारबार चलयतल्यांनी बारीकसाणेन पोरचेच्यो मुळाव्यो आनी म्हत्वाच्यो गरजो कितें तो वळखूंक आनी खेरीत भाशेन शापाय शामायच्यो आनी जाणट्याच्यो गरजो वळखून सगल्यांक गरज तो आदार पावतो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे
पोरतोणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी मिसा बलिदानाचे कुरपेन आनी घोटायेन समाजाच्या बरेपणा पासत वावरून आधुनीक प्रवादी जावंक आनी आमच्या शापाय शामायक आनी जाणट्यांक तांचो दीस आयज समोर रमून तांच्या जिवितान नवी उमेद भितर सरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतो लोक संकोश्टान सांपडला. हे पिडा बेगीच नपयत जावंक पिडेवंतांक भलायकी मेळूंक तांचो सांबाळ करतल्यांक बळ मेळूंक आनी मेलोल्यांक सासणाची सवस्काय दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. सुर्गीचे मोगोळ बापा, उंड्या सोऱ्याच्या दाना बरोबर आमची किरकोळ खालती मागणी हे वेदीचेर आमी दवरता. आमच्या मागणेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमचे मोदें तुजें आसणें वळखूंक आमकां शिकय आनी आमच्या शापाय शमायक आनी जाणट्यांक राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Ono Baba, वेदीचेर बरो आदार जाता. तुजोच मोगाल बूक तोबे दोयता. ताका एकवटा इग्रोस माता. मोगाल Baba, doyal nodwe Ibetoni manunduge Ibetoni manunduge Itu jibusa kochiniti Namaskar katluk dinvasteni This holy sorrows na chinavi Betoy da deva urgituchi. मोशे बाबा बुडीनो हे मोशांनी तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोगता तितून दोये मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंखवारी मारी तावन जोलून घेतलो. क्रुसाचें मरण सोसून सासणाच्या मोन्नांतली आमकां सोडयली आनी मोन्नांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
Tudzia Twojego sorgi Tyga Zoj, sorgi Tyga Zoj, sorbe spora Shina Mieda, sorbe spora Shina Mieda, Taka Zoj, Taka Zoj, sorgi Tyga Zoj, sorgi Tyga Zoj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोस मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso gud porgotuja. Somiaci tuce moronami somorom dał, tuce ponosi podponami porgotał, tuce heniakami बापाची तुझ्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास कोत्ता आनी अजिबिताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडे बापा आनी सगल्या यादनिकी वाडका बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदून मेल्यांत त्या आमच्या भयणी भावांची काकूट कर तांकां आमच्या इश्टागतीन मारल्या समजतां तुजें पडजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समजतांची दया करून हांवें मागता आंकार मरे देवाची मागीर सांगायती तुज्या पती भगवान झुजे भगवान दवरता सरकारीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सगळ्या सुखांत आमकां वांटो दी तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर तुजो क्रिस्ता तुज्या पुता भुरगे Teo Jesu ormi, Teo Jesu sangata, Teo Jesu tai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना
बांबडीनो जावं भुरगीं जावं जाणटीं आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं तर आमच्या जिवितान देवाचींच भुरगीं कशीं एकामेकाची भाव भयणो कशीं आमी चलोवंक अदीक करून आमच्या जाणट्यांचो शापाय समायाचो आमी अदीक मोग आनी हुस्को धरून तांची सभे आमी वागूंक आमकां त्याच बापाचो आदार जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची बातमां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशन ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेतांव ती आमचेर सोटी आनी खास तडीन आसांव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अवकात दिवं. हो जेसू आमचो सुरगुंडार आमच्या जिविताचे यात्रेन तो आमकां सांगात कोत्ता. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं जावन आसांव सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं हें बसप ओतमीक कमिन्यो आमी म्हणटा. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो पडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jezu म्हाका तुजी खरज सुखे सोने जशें उदक अशा दिव्याक polbisleचें jądraक चलून बलुबेचें अशा दिव्याक polbisleचें jądrak चलून बलुबेचें तुजे बगर
magna jivi na bol Jesu ani potwi tuझे bogor magna jivi na bol Jesu ani potwi mitau Jesu puna kasar della ponti della vine catololo rugacano vigololo curisano catololo rugacano vigololo curisano. मोगळा जेसू जिविताच्या उंड्या हे वेळार तुका आमचे काळजान येवंक आमी आशेतां. जरी उंड्याच्या रुपान आमचे काळजान येवंक तूं शकनाय, एकेगिरीत भाशेन ओत्मीक वाटेन आमचे काळजान येवन तुजें बिराड तूं कर. तुज्या आसण्यान आमचें जिवीत सुखोळ जावन दी. किरीत भाशेन जेसू आमी मागतां, ह्या आख्या संवसाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ही संवसारांत पसरतली पेस पिडा पयस करूंक तुकांच पदवी आसा. ही पेस्त पिडा आमचे वेली पयस कर. आमकां सगल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. एकेकिरीत भाशेन आमच्या शापाय शामायक आनी आमच्या जाणट्या भाव भयणांक आमी तुजे सवे उबारतां. तांच्या सांगाता तूं राव. तांकां बरी भलायकेन राख आनी सांबाळ. जीं मरून गेल्यान तांकां सर्गीची शांती फावो कर. आनी आमच्या जाणट्या सवे, आमच्या शापाय शामाय सवे आमी मोगान मोग मोयपासान ताचे सवे वागूंक, तांकां आमी वेळ दिवंक, तांकां आमी सांगात करूंक आमकां आमच्या मनान तूं घाल जेसू. प्रार्थया. सुर्गींचे बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मोन्नाच्या उगडासाक उतरां वडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुमानाची कार्यावळ. ह्या सुमानान मेलोल्यांक मिसाये परी मंगळारा दीस 7 वरांचेर मारिया जुलिएटा डिसुजा आजिलो पयल्या वर्साचे मीस, तशेंच जेनरोजा मिनेझस पानारी पयल्या वर्साचे मीस. सोनवारा दीस 7 वरांचेर ओलिंदा सिसिलिया नोरोना रानोय 3ऱ्या वर्साचे मीस. जुलायाचे 26 म्हणजे फाल्यां सांत जोकीम आनी आना जेजूच्या शापाय शामायची आमी पौरव पाळटां. हे मनान धरून आयचो आयतार विश्व शापाय शामायचो आनी जाणट्याचो दीस म्हूण आमच्या पाप साहेबान परगट केला. आयच्या मिसार किरीत भाशेन आमच्या शापाय शामायचो उगडास करून तांचे खातीर देवा कारगां दिल्यांत आनी तांचे पासत आमी मागला. तांचो मोग करूंक, तांची निगा घेवंक आनी तांचे बरोबर चलूंक आयच्या दिसा जावन दी आमचो खोल निच्यो आनी हावेस. आगोस्ताचे 4 पवित्र सभा सांत जुआ मारिया वियानी ह्या भाग्यवंत याज्ञिकाची परब समारंभता. सांत जुआ मारिया वियानी जावन आसा फिरगोजांनी वावुरतल्या याज्ञिकांचो आस्कारी. आमच्या 2 प्रांतांत येता तो आयतार आमी गोवळ्यांचो दीस मनयता, पास्टर्स डे. ह्या दिसा सुमयार आमच्या 2 प्रांतांत वावुरतल्या सगळ्या गोवळ्यांचो उगडास करुया आनी तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया. कॉन्फरन्स ऑफ द कॅथलिक बिशप्स ऑफ इंडिया CCBI संवसाराचे भलायके पासत एक नॅशनल प्रेस सर्वीस मांडून हाडटा.
ही मागण्याची रीत ऑगस्टाची 7वेर रातच्या 8:30 ते 9:30 वाजता जातली आनी कॅथलीक सॅटलायट टेलिव्हिजन चॅनल्स हांचेर इन्क्लुडींग गोंयच्या CCR टीव्हीचेर टॅलिकास्ट जातली. एक समुदाय कशी संवसारान महामारीचे पिडेक लागून सोंसतले बसत, हे पिडेक बोली जावन ह्या संवसाराक ओंतलेले बसत, पिडेस्तांची सेवा कोत्तले आनी निगा घेतले बसत आनी पेस पिडा बेगीनूच पयस कर म्हूण मागून ह्या एका वराच्या मागण्याचे रितीन आमी सगळीं वांटो घेवया. सप्टेंबराची 8वेर आमी सायबीणमांच्या जल्म दिसाची परब मनयता. हे परबेक तयारी कशी ऑगस्टाची 30वेर तावन नोवेना सुरू जातात. नोवेनाची इतेसावां भेटूंक सोदतात आनी इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन दिवची. तुमकां सगल्यांक म्हज्या याज्ञीक बाबांच्या नांवान आनी डियकनाच्या नांवान एक सूख शांतीचो आनी बरी भलायकेचो आयतार आनी सातळो आमी आवंडेता आनी मागता आनी सगळे आमच्या शापाय शामायक हॅपी ग्रँड पेरंट्स डे आमी आवंडेता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात शेपाय शेमायचो आनी जाणट्याचो मोग आनी हुस्को धरूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. Santantuše suforcine Deus alana tutuso somimoso rasamoso